वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो टाइम झाला असा 1 जाली. आज लेट झाला मस्त व्लॉग स्टार्ट करपाक. सकाळी कशें रांदतालें हांव बिने रांदया म्हटलें मागीर व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें. ओके सो आयज आसा आनी फाल्यां एकू दीस परवा चवथ. आमचें अजून कांयच पॅकिंग बी जावंक ना. बॅग काडून दवरला शिवनातान. हय तुजें कितें आहा तें काडून दवर. चड दीस रावना न्ही ताका लागून घाईना आहा ते कपडे घालपाचे ताका लागून. ओके सो म्हटलें बेगी रांदया मागीर पॅकिंग बी करूंक जाय. आनी ते नाल्ल ते काल हांव तासतालें पळय जसो 2च नाल्ल तासून दवरला हांवें. आतां बाकीचे 3 नाल्ल म्हाका आतां करूंक जाय म्हणजे जेवून बिवून करया. ओके आनी येयलो ऋत्वीक सुरातून आनी तांकां जालें हॉलिडे. हाय मारो सगळ्या गिना शिवेला आता हाय. ओके सो आयज कितें कितें रांदलां दाखयता तुमकां. स्पेशल कांय ना. चिटकीची भाजी केला. हे पळयात चपातीची पीठ कालयला. चपाती करता थोडेशे आनी ऋतिकाक दाळ केला. सगळ्यांक दाळ. एक्चुअली म्हाजे प्लॅन आसलेले रोस बीन करया म्हणून. रोस न्ही ऋतिक खायना ताका लागून. आनी हांगासर न्ही हांवें ते वले शेंगदाणे घातला कुकराक. जालें हेजे खावया म्हटलें तशें उरतलें मागीर तें. सो म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केल्ले खूब वेळा ती म्हाका सांगत आहा साबुदाणा खीर रेसिपी कर म्हणून दाखय म्हणून. सो आयज चिंतला की साबुदाणा खीर करया. आनी शिवनाता खूब आवडटा साबुदाणा खीर करया म्हटलें चल. आनी टायम मेळचेना करपाक बी. आनी कच्चे फणस ना सॉरी कच्चे केळी मसाला लावन दवरला फ्राय करतले. चिंतलेले हांव भजी करया म्हणून. कच्चे केळीची न्ही भजी न्ही बरी लागता. सो कितें जाता बरा तेल मागीर उरता न्ही फाल्यां ना आमी म्हाजे कडेन जायत ना इल्लें तेल घालून करपाक. सो मागीर तेल तशें उरतलें न्ही ताका लागून म्हटलें एक केळी आसा तरी भजी करतलें आयले तेन्ना. सो हें हांवें मसाला लावन दवरला मागीर फ्राय करतलें. सो कालच्या विडियोन हांवें ते फोन नंबर तुमकां शेअर केले न्ही. काल कितले लोकांनी फोन केला खबर आहा ना. म्हणजे कितें सांगू तुमकां जेन्ना तुमी म्हाका कॉल केले पळय तेंच्या आवाजानूच कळटालें की तुमी कितले हॅप्पी आहा. खरेंच सांगू तुमकां म्हाका दोगांतल्यान दुकां येयली आहा. म्हणजे कितें सांगू तुमकां कोण युकेंतल्यान कोण भायल्यान लंडनांतल्यान मागीर बेंगलुरच्यान मुंबयच्यान फोनाचेर फोन. म्हणजे तुमी इतले हॅप्पी जाले तेंच्या आवाजानूच कळटालें तुमी कितले हॅप्पी जाला म्हणून. आनी तेंचे कडेन उलोवन हांव खूब हॅप्पी जालें. सो बरी दिसलें. ओके सो म्हणपाक लागली आमी केन्नाय तुका कॉल करता न्ही की हांव बिजी आसता न्ही विडियो करपाक. तशें कांय ना म्हटलें हांव की व्हडले सेलिब्रिटी न्ही व्हडले ब्लॉगर न्ही. तुमी केन्नाय म्हाका कॉल करा हांव तुमचे कॉल रिसीव करतलें. ओके सो बरी दिसलें काल उलोवन. म्हणजे इतले तुमी हॅप्पी जाले सांगू तुमकां. अशें दिसता की आमी कोण अशी व्हडले सेलिब्रिटी कशें न्हू नात. आमी व्हडले सेलिब्रिटी न्ही आहा. तूं कितें रे ओके खूब बरी दिसलें तें उलोवन. ओके सो असोच तुमी मोग धरत रावात आनी तुमकां जाय तेन्ना तुमी कॉल करा म्हाका. तशें व्हडलेशें कांय हें ना. ओके हांव सगळें फ्री आसलें कॉल घेता नाजाल्यार मागीर तुमकां हांव मागीर करतलें अशें इफ हांव खंय भायर बीन गेलें सपोज बीन जाल्यार. ओके बरी दिसलें. खूब जाणां कॉल केले म्हाका. ओके आनी 3 दीस जाले पावस ना आनी झाडां सारकें सुकता सारकें. आयज घातला उदीक फाल्यां उठच्या पयलीं वयच्या पयलीं उदीक घालून या झाडाक. कित्याक मागीर 2 दीस ना न्ही मागीर सुकतात रोखडे कडक वत पडटा. आतां घातलां हांवें उदक फाल्यां आनी म्हाका परत घालून वचूंक जाय भायर जाय. फाल्यां कितल्यांक कितें काय खबर ना. पळोवया कशें कितें तें. आनी म्हाका जाय आसलेलें फेशियल बीन करपाक घराडे. तुमकां हांवें शेअर केल्लें न्ही फेशियल पण सुद्दां टायम ना. चिंतलें की फक्त बेसन मागीर तें हळद घालून तें लावन तें करया म्हटलें. आनी खंय ब्लॅकेट्स बीन आहा न्ही स्टीम दिवन ब्लॅकेट्स काडटलें. तर टायमूच ना आतां करपाक. आनी तें करूंक जाय म्हटलें न्ही टायम भरपूर जाय. कितें रे आनी मेहंदी घालूंक जाय म्हाका. रातचें सगळें कामां जालें की मागीर मेहंदी घालतलें हांव. शेअर करता तुमकां. काय म्हाका इतलें एक्सपर्ट ना हांव मेहंदी घालपाक. जस्ट पळोवन घालतलें हांव. ताका लागून रातचें सगळें जेवून बिवून सगळें जालें की आयदनां घासून जालें की मागीर घालतलें हांव मेहंदी रातचें लेट. तो पयलीं आमी करया शाबुदाना खीर करया. दूद जस्ट हांवें गरम करून दवरलें. शाबुदाना खीर करया. ओके आनी मागीर न्ही आमी पॅकींग बी करया. बॅग सगळें पॅकींग करया आनी बारीक बारीक म्हाका हें जाय आसलेलें मेडिसीन. फाल्यां वयतना क्रोसीन घेवन दवरता हांव. म्हाका न्ही खंय गेल्ल्या कडेन न्ही हेडेक जाता ताका लागून. सो हांव न्ही कॅरी करता हेडेक टॅबलेटी बीन न्ही हांव कॅरी करता. ओके आनी ऋतुकाची बी सगळें मेडिसीन बीन कॅरी करूंक जाय. तेजें आनी सांगूंक शकना हय का न्ही ताका लागून. सो मागीर गडबड नाका. सो ओके सो आमी आतां खीर करया दाखयता तुमकां शाबुदाना खीर. ओके चला. सो हें पळयात शेंगा बरें शिजलेले आहा. खाता ना घे खा घे. दोणो दवरता फुड्यानूच. काडून कचरो करप ना पयला न्ही फक्त मोबायल घेवन. आनी कितें सांगपा तुमकां त्या विडियोन घातलेले शिवनाथ सोय कांतालो आवय कितें लोकांचे कमेंट आं सामके हॅप्पी जाले. थोडे थोडे हांसपाक लागले शिवता काम दिला म्हणून नाल पिसपाक. सगळे जाणांनी तूं कितें रे सगळीं जाणां एन्जॉय केले. दिसाक आतां बसता नुस्तें साफ करपाक. करतलो नुस्तें साफ नुस्तें क्लीन करपाक कळना. हाका खावंक कळटा.
फोटो काढला रे. एकल्यांनी फोटो धाडला शिवनाथ नाल किसताना फोटो धाडला म्हणजे व्हिडिओ टीव्हीर पळयता न्ही तेणी फोटो धाडला आनी हांसून हांसून पुरो आले. हय आयकता शिवनाथ तुवें की म्हणटा तुका ते कचरो घालप ना हांगाच बसून खा ते थंय बसता हांगाच बस शिवनाथ हे खाते तशें उरता मागीर. कोण तो सावियो सबस्क्रायबर आमचो सावियो म्हणून तेणें पळय हांगासर शिवनाथान धाडला फोटो. बेस्ट पिक्चर ऑफ द इयर. खूब जाणां एन्जॉय केले म्हणजे हांसपा लागले सारके तांकां आवडले. ओके सो जस्ट ताका दिता हांवें ते करपाक कित्याक तो बेकार म्हणजे बसलो न्ही मोबायल घेवन कर म्हटलें मातशें ताका लागून आमी डॉक्टरा गेल्ली न्ही येवपाक टायम जाल्लो आमी आयता साला खावशी सायडीन काडून दवर. ओके चला सो म्हाजे न्ही पळयात चपाती करून जाल्ले आसा. चपाती केल्ली जस्ट आतां पुरताक केला हांवें मागीर रातचे साडे करतले. आनी हें पळयात कच्चे केळी फ्राय जाल्ले आसा. सो सगळें रेडी आसा. तो म्हटलें जेवून बसता आनी मागीर तुमकां हांव खीर रेसिपी शेअर करता. सो जेवच्या पयलीं न्ही म्हाका शाबुदाना न्ही भिजत दवरूंक जाय. ओके दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात हांवें घेतला साबुदाणा. दोन भशेन साबुदाणा मेळटा. एक हे सायझीन मेळटा हे नॉर्मल जे आमी वापरता पळय ते आनी हेज्याकून बारीकूय मेळटा. ओके सो हांव हे मिडियम आहा पळय ते यूज करता. सो हांगासर न्ही हांवें घेतला हाफ कप साबुदाणा. सो भिजत घालच्या पयलीं न्ही साबुदाणा न्ही बरें वॉश करून घेवंक जाय. ओके जे तुमकां जेन्ना वॉश करतले पळय वायट येतले ते स्टार्च ते ओके ते स्टार्च न्ही काडूंक जाय. सो बरें न्ही हेका वॉश करून घेयात. एक 2 वेळा हेका हांव वॉश करून घेता मागीर ताका उदक घालून हांव सोक करपाक दवरतलें. सो साबुदाणा हांवें बरें वॉश करून घेतला. 1-2 वेळा वॉश करून घेतला. आतां हांवें हाफ कप घेतला न्ही. ओके तुका हितून घालून दाखयता. आतां हांवें हाफ कप घेतला न्ही साबुदाणा. सो हाफूच कप उदक घालता आनी हेका सोक करपाक दवरूंक जाय एक हाफ एन आवर. ओके हाफ एन आवर न्ही हें बरें सोक जातलें आनी मातशें सायझीन न्ही मोठें जातलें डबल जातलें. ओके तो पर्यंत हांव जेवून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां साबुदाणा खीर. ओके शुकी म्हणटा पळय शाबुदाणा कशें करता खंय हांवें म्हणटा म्हाका खबर ना. तूं बसून ते रील पळयता न्ही सर्च कर शाबुदाणा कशें करता ते पळयता पळय बसून फक्त रील पळयता नाचता ते मागीर म्हाका दाखयता आपयता यो खंय रील पळोवपाक. हांव काम करूं रील पळोवं. आतां सर्च कर शाबुदाणा कशें करता. हय ओके चला हांव जेयता आनी मागीर आमी करया साबुदाणा खीर. ओके चला. सो हांगासर पळयात साबुदाणा न्ही बरें पळयात बरें सोक जाल्लें आसा. अशें न्ही ताका प्रेस करून पळयात ते पळयात बरें सोक जाल्लें आसा. ओके आनी एक्स्ट्रा भितर उदक आहा तें उदक काडप ना तें उदक घालपाचें. ओके तो हें साबुदाणा आहा पळय बरें सोक जाल्लें आहा. सो हांगासर न्ही हांवें दवरला कढाई तितून घालता घी घालता. सो हांगासर न्ही हांवें काजू बादाम आनी किशमिश घेतला. सो पयलीं हांव काजू आनी बादाम न्ही मातशें फ्राय करून घेता तुपान. मातशें ब्रावन जाय आसता न्ही ताका बरें फ्राय करून घेयात. पळयात हांवें बादाम आनी काजू फ्राय करून घेतला. सो आतां आमी घालया किशमिश आनी ताका मातशें फ्राय करून घेवया. सो हांगासर पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. ताका न्ही हांव सायडीन दवरता. सो हांगासर पळय हांवें दूद घेतला 1 लिटर दूद घेतला हांवें. ओके दुधाक न्ही आतां बरें आमकां बॉयल हाडूंक जाय. ओके फ्लेम आहा पळय मातशें हाय दवरात आनी हेका न्ही बरें बॉयल हाडया. आनी हें कच्चा दूद न्ही हांवें पयलीं ताका बॉयल करून दवरलेलें. ओके सो थंड जालें तें. सो आतां न्ही हेका बरेंशें बॉयल हाडया. सो हांगासर पळयात दुधाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. अशें आमकां न्ही दुधाक बरें बॉयल हाडून घेवंक जाय आनी सायडीन जें लागता पळय तें मलाई अशें काडून घेवंक जाय. अशें काडून न्ही दुधान ताका मिक्स करूंक जाय. सो हांगासर पळयात दुधाक न्ही बरें खतखतो आयिल्लो आसा. सो आतां न्ही हांव थोडेशें केसर घालता. केसर घालप हें ऑप्शनल आहा कंपल्सरी घालूंकूच जाय अशें ना. ओके ताका बरो असो कलर येतलो मागीर. शुगर घालता हांगासर हांव हाफ कप. जितलें तुमकां गोड जाय पळय त्या प्रमाणे तुमी शुगर घालात. सो बरें ताका मिक्स करून घेता. सो शुगर घालून हेका हांवें बरें मिक्स केला. सो आतां आमी घालया साबुदाणा. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. ओके मिक्स करून जालें की आतां आमकां हेका न्ही एक बॉयल हाडूंक जाय. ओके आतां हेका न्ही आमी एक बॉयल हाडया. सो हांगासर पळया दुधाक न्ही बरें बॉयल येयल्लें आसा. आतां फ्लेम लो दवरात आनी लो फ्लेमीन न्ही आमकां हें 7 to 8 मिनिट न्ही हेका बरें कूक करून घेवंक जाय. स्टार्टींग हांवें फ्लेम हाय दवरलेलें हेका बॉयल येवपा लागून. सो आतां हांव लो करता आनी एक 7 to 8 मिनिट हेका आमी बॉयल हाडया. सो मातशें न्ही दुधाची क्वॉन्टिटी न्ही मातशें कमी जावंक जाय. ओके तो 7 to 8 मिनिट हेका आमी बॉयल करपाक दवरया.
सो हांगासर पळयात एक 7 to 8 मिनिटनी दुधाक हांवें बरें बॉयल केला आनी सायडीन जे मलाई लागता पळय अशें काडून न्ही दुधान ताका मिक्स करात आं. अशें काडा आनी दुधाकूच ताका मिक्स करात. ओके मातशें हें आसा पळय खीर मातशें थीक जाता आनी ती पळोवंक शकता मातशें थिकनेस येयला. ओके आनी ताका चड तुमी बॉयल करनाकात. ओके सो आतां आमी काजू बीन फ्राय केल्ले पळय ते घालया. बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता हांव इलायची पावडर. बरें मिक्स करून घेयात. सो हांगासर म्हाजें शाबुदाना खीर रेडी जाल्लें आसा. हें पळयात सामकें बरें जालां. खातलो मरे ओके ओके ट्राय करा तुमी आनी कितें चुकलां बी आसल्यार म्हाका कमेंट करा. ओके सो हांवें न्ही स्टार्ट केलें पॅकिंग करपाक. अजून शिवाचे आनी रितिकाचे कपडे. रितिकाचे कपडे हा पळय तो शिवनाच पळयतलो हांव मदीं पडना. ओके तर म्हाज्या हांवें काडून दवरला फक्त फ्रायडे फाल्यां वयतली सॅटर्डे आनी संडे दोनूच दीस. तर चड कपडे अशें कांय ना व्हडलेशे घेवपा सारके. सो जालें म्हाजें रोखडेच. जस्ट न्ही आतां म्हाका कॉल केल्लो मिलेना रॉड्रिगीज सॉरी म्हणजे सबस्क्रायबर. तिणें म्हाका याद केलें नाल्लाचें झाड व्हर म्हणून. म्हाका याद नासलेलें आतां शिवान सांगलां हांवें तें झाड भायर व्हरून दवर नाल्यार विसरतले आमी. तर मम्मी सांगला घेवन येवं म्हटलां नाल्लाचें झाड. ते सारकें व्हडलें आला सारकें. सो आनी हेतून न्ही रितिकाचे कपडे आसलेले जे ताका टायट जाता. ओके आनी तो आतां घालना आनी बरें बरें आसा जिन्स बीन सामकें बरें बरें आहा. सो भयण म्हणपा लागली घेवन यो थंयसर कोणाक दिवया म्हणपा लागली. थंयसर आहा खंय भुरगे बीन. ओके इतले सगळे कपडे आहा म्हाजे थोडे आहा कुर्ता टॉप बीन जे म्हाका टायट जाता आनी रितिकाचे खूब आहा पॅन्ट शर्ट टी शर्ट बीन अशें खूब आहा. आनी हांगासर हांवें सगळें काडून दवरला जे व्हरपाक. हितून सगळें मेडिसीन रितिकाचें मेन क्रोसीन बीन सगळें घेतला. आनी हितून न्ही म्हाजे साडये लावपाक पीन बीन सगळें हितून घातला. आनी हितून फक्त मेकअप सगळें फावंडेशन लिपस्टीक बीन क्लिप बीन सगळें हितून घातला. घाल रे. आनी बारीक साडी ब्लावज आनी नायट ड्रेस रातचे घालपाक. आनी मम्मीन येताना साडी हाड म्हटलां मम्मीची साडी हें. तर मम्मी म्हणपाक लागली घेवन यो म्हणपा लागली. ओके सो आनी एक चुडदार घेतला हांवें चड कांय ना. आनी फाल्यां वयतना घालूंक वयतलें सांगना हांवें तुजे कपडे. ते बाथरूम दार बंद कर मुतोंग वयता आनी दार ओपन दाखयला रे दवर पिंतले ते. मिलेना रॉड्रिगीजान म्हाका याद केलें वयतना झाड व्हर कर ते भायर हाडून दवर ते नाल्लाचे. पळय म्हाका याद नासलेलें सावकाश पळय कितलो व्हडलो झाड हा धाकटेशें आसलेलें न्ही भायर व्हरून दवर कित्याक मागीर फाल्यां मागीर गाडयेक फाटल्यान घालया. आं दवर न्ही आं दवर थंय दवर घालूंक जाय मागीर घालता रातचें न्ही फाल्यां सकाळीं उठ्ठा पळय सोमतें झाडां उदीक घालूंक जाय. 2 दीस झाडां उदीक ना न्ही झाड सुकतलें. आनी हें ऑर्डर केल्लेलें म्हणजे भयणी सांगलेलें म्हाका हें ताका वेट मशीन जाय म्हणून. ते एक ताका ऑर्डर केलें हांवें आनी ते बॅग कपडे घालपाक आनी एम्प्टी बॉक्स बीन आसलेले डबो बीन. मम्मी म्हणपाली घेवन यो म्हणपाली ते यूज करपाक ताका जाय खंय भयणीक. सो बरे बरे डबो आसा तो पॅक केला हांवें. सो म्हाजें जालें हांव ऑलमोस्ट. शिव तें घुसपट्टा कितें करता कोणा खबर. पॅन्ट काडटा दवरता घालून पळयता टायट जाता खंय लूज जाता खंय कितें बळबट्टा रावून. हांव हेंच्या मदीं पडना बाबा. हें पुताच्या आनी बापाच्या मदीं पडप ना. रितिकाचे कपडे तेणेंच चूज केला तेणेंच दवरला. म्हाजें काम जालें. हें बॅग आनी हें सुटकेस पयलीं की आमकां दुबयची याद येता अशें ना. दुबय वयतना आमी घेतलेलें हें सुटकेस व्हडलो धाकटे 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 अशें आहा तें अमेरिकन टुरिस्टर. कितले पडले आमकां बॅगाक 10,000 रुपया. आसूं दुबयच्या निमित्तान आमच्या घरा बॅगा येयली सुटकेस येयली नाल्यार नासलेलें आमचे कडेन बॅग. सो म्हाजें ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा फक्त हेंचेच उरलां. ताका म्हणटा सगळें घाल म्हटलें बेगिना बेगिना. म्हाका मेहंदी घालूंक जाय म्हाका मेहंदी घालूंक जाय म्हटलें बेगी बेगीन चपाती करता बेगिना बेगीन जेवया आयदनां घासया आनी मागीर मेहंदी करूंक जाय म्हाका घालूंक जाय. घाल तुजें टायम बेगिना बेगिना हांव चपाती करूंक वयता. हांव म्हाजें जालें हांगा सगळें पॅक केलें हांवें. हांव चपाती करता मागीर हांव मेहंदी घालता. ओके आनी खीर खावंक ना. खीर कोण तुवें खाल्ली शिवनाक. आकाश येयल्लो आकाशाक खीर दिलें हांवें आनी शिवनाथाक दिलें खीर. हांवें खावंक ना म्हाका टायमूच ना. हांव हांगा बेगिना बेगिना आयलें देवा दिवो लायलें. आयकता शिवनाथ थंय लागलो कपडे काडटा घालता कितें करता खंय तेणे मदीं सोबत हांव पडलेली म्हाका असलें तापणी पडटा. हांव मदीं पडच ना. पॅ पॅ पी पी पू पू स्टार्ट.
खीर 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 सांगूच ना कशें आलं तें शाबुदाना खीर बरें आलें हय बरें आला. ओके चला हांव चपाती करता आनी मागीर आयदनां घासून मागीर मेहंदी घालून म्हाका. ओके चला मागीर मेळटा तुमकां. सो तोंडाक हांवें हें लायलां बेसन हळद आनी दूद. टायमूच ना वॉश करता. ओके बेगीन जेयता आनी मागीर मेहंदी घालता दाखयता तुमकां. ओके फूल दाखोवचें ना मेहंदी कशें घालता तें जस्ट थोडेंशें घालता मागीर तुमकां फूल हात घालून जाली की मागीर दाखयता तुमकां. ओके सो बेगीन जेव म्हाका आयदनां घासूंक जाय 9:30 जालीं हांगासरूच. ओके मेळटा मागीर तुमकां चला. सो जस्ट जालें आमचें जेवण आनी आयदनां पळय कितले रास पडला सगळें घासून काडलें. किचन सगळें टकाचक क्लीन केला आनी काल ते नाल्ल तुमकां सांगलें न्ही वायन दिता आमी पळय अशें नाल्ल न्ही तासून घेवपाचें. आतां शिनोतान केला दाखयता तुमकां. अशें न्ही बरें तासून घेवपाचें. काल 2 केल्ले हांवें आतां शिनोतान 3 केले. ओके आनी हांगा मसाला गरम मसाला आहा हें दवरचें सकला. आतां टायम वचना आतां व्हरून दवर गाडयेन भितर घालून दवर. हय सावका नाल्ल भितर सावका सावका हां थंय व्हरून दवर. सो हो डिझायन हांवें चूज केला पण ट्राय करता हांव सेम टू सेम जावचें ना. ओके ट्राय करता म्हाका खूब आवडलें हें मातशें आसा मातशें इजी. ओके चल स्टार्ट करुया आमी. सो जालें फायनल 11:30 जाली. काडटा काडटा न्ही दिवपाक लागलें म्हाका पण सेम टू सेम जावं ना पण ओके जालें बरें दिसता ब्युटिफूल दिसता. हय आनी जेन्ना तें सुकता पळय तितून लिंबूचो रोस लावंक जाय अशें ताका स्प्रिंकल करूंक जाय नाजाल्यार शुगर वॉटर मागीर थोडें शुगर घालून मिक्स करपाचें आनी अशें ताका हें करपाचें स्प्रिंकल करपाचें. तें बेगीन येता बरें ताका कलर चड ग्लो येता म्हणजे सामको रेड जाता पळयात. ओके सो थोडेशें नांव घेता आनी हांव व्हिडिओ एंड करता. ओके काल हांवें नांव घेवंक ना न्ही ताका लागून तो थोडेशें नांव घेता. आल्मेदा कोनी आनी ग्रेसन न्यू सबस्क्रायबर आसा सो थँक्यू तुमी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब केले. ओके आनी आसा आयरियन रॉड्रिगीज इफिमिया रॉड्रिगीज फ्रिडेला पो आनी मनीषा. ओके इतलेंच नांव घेता आयज आनी न्हिदता आतां जें येवपाक लागलें 11:30 जालीं. ओके फाल्यां सकाळीं कितल्या भायर सरता कांय आयडिया ना. 6:30 कितें उदक पडलो 7 o'clock वयता खंय आतां 6:30 वयता खंय. झाडां उदक घालूंक जाय सकाळीं वयच्या पयलीं याद धर. हो पळय संग उठ आनी मागीर पळोवया आतां उठपाचें कितल्यांक तें पळोवया. आनी लीड येतलें तिका कळ्ळें न्ही. पळोवया राव तरी मातसो आतां न्हिदया तरी भायर पावस पडटा. भायर फाल्यां अशें क्लायमेट वेदर म्हणजे वेदर आपय मातसो क्लावडी आसल्यार पुरो वोत आसल्यार बेजार जाता. ओके सो फाल्यां वयतली आमी सकाळीं कुमटा. हेच्या पयलीं आमी खंय तरी वयतली बारीक बारीक प्लेसीन अशें ना कळटलें फाल्यां तुमकां टायम म्हणजे एक्झॅक्ट पळोवया कशें टायमींग कितें आतां पळोवया. ओके सो फाल्यां तुमकां कुमटा व्लॉग पळोवंक मेळटलें. ओके चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर. I love you friends. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. चला बाय गुड नाईट. चला good night. See you. तो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा ताका विश करया. तर नाव आसा दिगंबर काणेकर. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमच्या बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. तर वन्स अगेन हॅपी बर्थडे दिगंबर काणेकर. आनी एक आसा इकांशाचो बर्थडे. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. तर वन्स अगेन हॅपी बर्थडे इकांश. म्हणजे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय.